मोगाच्या बाबा भयणीनो आज आमकां दोनी उतरां उगडास करतात की जर आमकां स्वर्ग राज्यांत वचोंक जाय, देवान आमकां एक येवकारूंक जाय, तर आमी तेजें उतर आयकून त्या प्रमाणे आमी जिवीत सारूंक जाय. पयले वाचपां आयकलां खबर जिदेवांची देवान तांकां विचून काडलेले सांबाळलेलेच आनी एक करार केलेलो, पूण देवानी हो करार मोडलो. ज्या प्रमाणे ते करार प्रमाणे ते जीव सारूंक ना, देखून ते कायटी गेले इजिप्त शारांत. सोबत मना आयकलां एक निमाणो भाग जेजून शर्मान दिल्लो वो प्रवचन केलें एक दोंगरार बसून. आज आमी आयकलां शेवटचो भाग. हे शेवटचो भाग आमकां कितें सांगता जेजू ते आमी आयकलां एक ओपारीन. जेजून आमकां एक धाकली ओपार सांगला, एक शाण्याची आनी एक पिसाट आसलेली. दोगूय जाणां की घर खंय बांदूंक जाय, एक घराक खास एक बरी बुन्याद जाय. जर आमी रेंवेचें बांदल्यार तें घर उरचें ना, खडपाचें बांदल्यार तें उरतलें. पूण हो पिसाट मनीस आयकता आनी ते प्रमाणे वागना. शाणो मनीस आयकता आनी त्या प्रमाणे वागता. तर आमकां कितें संदेश दिता आयज? आमी जायते म्हणटा आमकां आमी खरेंच पवित्र. आमी सदां मिसां घेता, कम्युनियन घेता, मागणें करता, जायत्या जाग्यार यात्रे करता. पूण जर ही सगळी मागणी यात्रा आनी आमच्या कोन्यांनी आमी दाखयना, फकत म्हणटा हांव हांगा वयता, थंय वता वयता पूण कोन्यांनी दाखयना, तर सगळे एक भाशेन रिती कसलेच गरजेच्यो न्ही. जर आमी हें जें मांडटा भावार्थान आनी हो भावार्थ आमी कोणें दाखयता, तेन्नाच आमकां जेजू म्हणटा स्वर्ग राज्यांत प्रवेश मेळटलो. नाजाल्यार आमी एके भाशेन उलयता भावार्थाचें उलयता, जायते उलयता, पूण जें उलोवप आमी जर कोणें दाखयना, तर आमकां केदीन स्वर्ग राज्यांत प्रवेश मेळचो ना. खास आमी आमच्या जिवीत नियाळ करुया. तेन्ना आमी मिसां तो घरा वयता, ही मिसां आमकां फळ मेळ्ळां, तें आमी फळ आमी दाखोवंक आमच्या कोन्यांनी. म्हणटकूच आमच्या घरांनी रावता मोगान जिवंक, शेजार रावता मोगान जिवंक, दुसऱ्यांक बोगसूंक, हें एके भाशेन मिसाचें फळ, मागण्यांचें फळ.